प्राइम टाइम या विशेष कार्यक्रम पळयता आसचे आमगेल सक्कड यूथ ऑफ जीएसबी वीक्षकांक मेगेले प्रीतीपूर्वक नमस्कार. आमकां सहज आणि स्वाभाविक जावन मस्त विचारावेरी अभिमान असता. आम्ही भारतीय म्हणल कुठले आमकां राष्ट्राभिमान असता. आम्ही हिंदू म्हूण आमकां धर्माभिमान असता. आम्ही विंगड विंगड राज्यांतू असताची कर्नाटकांत आसच्या पुरो, महाराष्ट्रांत आसच्या पुरो, केरळांत आसच्या पुरो आमगेल राज्यावेरी आमकां अभिमान असता. आमगेल गांवचे वेरी आमकां अभिमान असता. आम्ही मंगळूरांत आसाची हांगा एक तुळू भास आसा, तुळुवेर अभिमान आसा, आमकां कन्नडावेर अभिमान आसा. तशी मस्त विचारावेरी अभिमान म्हूण खंडितय असता. जाल्यार सर्व विचाराक एक तळहदी अडिपाय नावे फाउंडेशन म्हळ्यार आमगेल मातृभाषा म्हूण म्हणटाची. आमगेल मातृभाषा कोंकणी. तशीच इंग्लीश एक हिंदी इंग्लिशात प्रत्येक विचार विनिमयांतू आमकां अगत्य जावन ते भाषा प्रयोग जावंक जाता तेवे एक शिकूंक जाता. ते वृत्तीक आसच्या पुरो, एक अनेक लेखन वाजूच्याक आसच्या पुरो, खंयच्याकय आसच्या पुरो इंग्लीश म्हळ्यार जावका तेवे शिकूंक. हिंदी आमगेल राष्ट्रभाषा तेवे आमी शिकून आसक जाता. खंयचे भाशेचे विरोध म्हूण नाही आहे कार्यक्रम. खंयचे भाशेक व्यामोह आपोवन आमगेल भाशेक अवनती वच नाका. तशीच 2011 इसवींतू म्हळ्यार आयच्यान 10 वर्सां फुडल्या एक जनगणतींतू आमगेले भाषा म्हळ्यार कोंकणी भाशीगाल संख्ये मस्त तोग्गू येता असं म्हळ्यार एक भारी एक चिंताजनक परिस्थिती आसा. हाजी वेरी आमी उजवाड घालक जाता. सर्व विचारा वैरी आमगेल कोंकणी भाषा मातृभाषा वड्डोका वरोका म्हळ्यार एक आमकां व्हड जबाबदारी आसा. त्या एक पालसुया ताजे एक साधक बाधक विचारू आज एक चर्चा करूया म्हणून आयचे आमी कार्यक्रमा शीर्षिक दवरला कोंकणी भाषाभिमान. गोडी 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 भास कोंकणी आमची आवय आमची भास कोंकणी. गोडी 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 भास कोंकणी आमची आवय आमची भास कोंकणी. हे कोंकणी भाषाभिमान कार्यक्रमांतू दोग जन आमगेलोटू मुखेल सोयरे आसाची. प्रथम जावन विश्व कोंकणी केंद्राचे शिक्षणा प्रमुख, कर्नाटक कोंकणी शिक्षण संस्थाओ हाजे अध्यक्ष, मंगळूरांत आसतले गौड सारस्वत ब्राह्मण सेवा संघ हाद्य अध्यक्ष, तशीच वृत्तीपर जावन हानी वैद्य डॉक्टर प्रोफेसर कस्तुरी मोहन पै माम आमगेलोट आसा हांकां हांव कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करता. तशीच अनेक कोंकणी भाषा म्हणली कुडले पूर जनांना कोंकणी भाषा मस्त काम कोर नासुका म्हणणी एक युवजनांगाल एक मनस्थिती आमकां कळका, युवजनाल एक भावन कळका, युवजनांक कितले आमगेल भाशे वेरी अभिमान कळका म्हणल खातीर जावन एक युवजनाल प्रतिनिधी रुपारी आमकां एक व्यक्ती जावंक आशिल्ले. त्या प्रकार आमी मंगळुराचे कॅनरा कॉलेज म्हणून आसा हाजे कोंकणी भाषा विद्यार्थी मंडळ कोंकणी भाषा विद्यार्थी मंडळ हाजे एक संयोजक जावन आशिल्ले स्वाती नायक आमगेलोट आसा एका ह्या कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करता. कोंकणी विद्यार्थी भाषा मंडळाचे संयोजक जावन. तशीच प्रथम जावन आनीक असं म्हळ्यार वीक्षकांक तुमकां आसा आमगेल कार्यक्रमांतू एक फोन नंबर तुमकां दिसता. त्या फोनांतू तुमगेले आमी उलयतना कसले एक विचार विनिमय तुमकां एक सांगूक आसा म्हणजे जाल्यार तुमी मुक्त जावन तुमगेले एक अवकाश हे विचार सांगूक एक अवकाश आसा. तुमी आमगेलोटू कॉल करेत. प्रथम जावन पै माम भाषाभिमाना विशयारी हांव येता. ताजे बस फुडें आमगेले कोंकणी भाषा एक उगम नावे ताके कितली वर्सां इतिहास आसा हें वाडून येयली रीती स्वल्प त्या विशयार एक स्वल्प जोड घालका म्हण निमून घेता. आयचे हे यूथ ऑफ जीएसबी हे सांस्कृतिक सामाजिक सेवा संस्थेन घडोवन हाडचे हे भाषाभिमान आवय भाशेचे अभिमान अशें म्हणलेले हे एक विशयाचेर एक भासाभास एक संवाद एक आमगे ज्ञान वांटून घेवत तसले एक कार्यावळी घडोवन हाडले खातीर हांव तांकां सर्वप्रथम जावन अभिनंदन सांगता. आनी तुमगेलो पुरो मेळ न्हू हे आमगेले कोंकणी भाशे विशयी थोडे आमी संवाद परिसंवाद करया. आज म्हाका खुशी जाली की एक म्हळ्यार एक तरणाट एकली कळ्ळो स्वाती नायक ही तांकां एक कॉलेजांत शिकयतली एकली अभिमानी आनी उलयतली आनी चिरडो लूट म्हळ्यार सांग प्राय तरणाट्या लूट मेळ नासतली एकली हे वांट घेता आयल्या म्हूण पळोवन म्हाका भारी खूश जाली. आनी हाजी कार्यावळी चलोवन मुरचे गोपी भट मामा. आतां आमी सांगचे कशें म्हळ्यार आवय भाशेचो अभिमान अशें म्हणून शब्द येता. ही आवय भास म्हळ्यार कितें अशें म्हणून आमी पयल्यान पयलें समजून घेवंक मनशाक
भारतीय संस्कृती प्रमाण तीन आवय कोण जन्म दिले आवय ती प्रथम आवय आमगे दुसरी अवनी आमगेल आवय भूंय आमगेल भारत देश आमकां दोनी अभिमान तिसरो आवय भास मातृभास आमगेल मातृभास कोंकणी आनी त्या खातीर तीन आवय चिरडू आमी आमकां हे मातृभाशेक आवय भास म्हण कितें म्हणलें आतां आवय भूंय आवय म्हणून शब्द निमित्त आमी आवय भूंय म्हणटात आमगेर आवय म्हणटात आमी सामान्य जावन सुत्त समाजा भितर पळयतना आंबा म्हणचे न्हू आमी हो कसलो शब्द हो अशें म्हळ्यार आमच्या मनांत सहज जावन दिसता कित्याक म्हळ्यार आमगे नित्य कार्यावळींतू नित्या दिसांतू आमी आम्मा आन अशें म्हणून शब्दांतून ते आमी समाज चलोवन व्हरताची दीस चलोवन व्हरताची आव हा संस्कृत शब्दांतून आव हाडलेले आव हाडलेले खंय हाडलेले हे भुंयचेर हाडलेले हे भुंयचेर आमकां कोण हाडलेली ती आव हा तें अपभ्रंश जावन आवय आमकां तीण शिकयली ती पयली भास आवय भास आतां आमी पळया आमी अवसूल गर्भ आसतना आमकां ती सांगता खंय ती मोगान उलयता आमगेल्यागे सगळ्यांत आमी महाभारतांतली आमगेलो अभिमन्यू काणी आयकून आसुका उत्तरेल गर्भ आशिल्लो ताणें कृष्णान सांगिल्ली थंय काणी आयकून घेतली आनी ते युद्धा भितर तो गेलो ताचो अर्थ कितें आसा एक वैज्ञानीक विशय तो ते चेडू आवयल गर्भ आशिल्लें आवयन सांगिल्लें आयकत आसता ताका समजावण येता ताका पुरो तो मनन करून घेता ते चेडू तो दवो ती दवो एकच तें ताजे खातीर आवय भास प्रमुख हे जल्मा येतरी तीन आमकां लागीं उलोवची भास ती आवय भास जगत्याचें सगळें ज्ञान पयलीं ज्ञान दाखोवन प्राय ह्या मनशाक अखेर ज्ञान ताय ताणें वचतें दवरताय ताणें ग्राही करची कसं म्हळ्यार आपल्याला आवय भाशेक सांगिल्लो विशय आनी त्या खातीर आवय भास आमी आजी बैसून ताजे बगे विशय एक परिसंवाद करचो योग्य आसा आतां आमगेर आवय भास म्हणलें ही कोंकणी भास भाशा शास्त्रज्ञ कोणाक फिलॉलॉजिस्ट म्हणून इंग्लीश शब्द आसा एक भाशेचे लिंग्विस्ट म्हणटात हे लिंग्विस्ट आमकां दोग जाणांनी आनी सांगता कितें म्हूण म्हळ्यार कोंकणी भास म्हळ्यार इंडो आर्यन भास हांगा आमी हो शब्द वापरतना कोणें मनांतू वायट लेखचें ना आमकां इंडो आर्यन आनी म्हूण तांणी कोणें आमकां भेतून घालें म्हूण तशें न्हय तें भाशेचें एक विंगडण म्हूण आसता ते विंगडणांत ती इंडो आर्यन भास आमी तांकां सांगच्या फटी कसो आसता तूं आमी भारतीय इंडियन म्हळ्यार आर्य म्हळ्यार आमकां मालगडे तातूंत कांय चूक ना ती इंडो आर्यन भास म्हणून ते सांगतात हे इंडो आर्यन भाशेंत तूं सर्वान प्रमुख सर्वान मालगड म्हळ्यार संस्कृत भास संस्कृत भास हे सगळे जगत्याचे फिलॉलॉजिस्टांनी भाशा तज्ञान मानलो विशय आनी कसं सांगतात आजी जगत्या भितर आसची भाशेन तूं 200 भास इंडो आर्यन भाशेचे ते वांट्याचे आनी तांचे भितर मालगडी आमगेल संस्कृत भास आमकां भारी अभिमान जावं आनी आमगेल कोंकणी भास ती आमगेल भाशेची तिका मम मातामही अशें म्हणून सांगतात कांय कित्याक म्हळ्यार मध्य प्राकृत भास आसा हे इंडो आर्यन भाशेंत हे संस्कृत भाशेंत ते वांटी जावन वतना हे भाशेक प्राय कितली 1000 वर्स 8000 वर्स प्रायेची भास तितली म्हापशी भास तें जाल्यार उलयतना एक आज कशी एक ग्रांथीक भास म्हण आसा तूं कन्नडा जाल्यार पळयता खंयचे भाशे भितर एक ग्रांथीक भास म्हण आसता ती बरोवपी भास घरा भितर उलोवपी भास एक आसता मौखीक भास म्हण आसता आमी बोली म्हणटात तशी ज्ञानान समाजा भितर उलोवची प्राकृत भास ती संस्कृत भाशेक इतलें सुसंस्कृत जायना त्या खातीर ती प्राकृत भास आनीक प्राकृत ती म्हण आनीक फुडली ती म्हण सांगतात मनीस उलयत तशें वयना सहज प्रक्रिया न्हू संवहन म्हळ्यार उलोवप मन बरें जालें प्राकृतांतून उपजली
भार्गवान निर्मिली म्हणाले साल उडग बाळ मामान डी बाळान त्या पद्यान तू सांगितलं असं कित्याक म्हळ्यार ते लोक तांणी समजता आशिल्ले बाळ माम तो खबर समजलो आनी त्या खातीर ताणें ते बरयलें. ह्या प्राकृतां भितरी एक शूरसेनी प्राकृत मस्त प्राकृत आसा जी शूरसेनी प्राकृत एक आमगेली सुनीती बाय म्हणून कोच्ची एकली भारी एक विद्वान ती भाशे भितर तीन बरयलें पुस्तकांत ती सांगता शूरसेनी प्राकृताचे नांवाची सारस्वती प्राकृत सारस्वत जनान उलोवन घेवची आशिल्ली त्या वेळार कोंकणी भास म्हळ्यार तीची ताकाच तेन्ना कोंकणी म्हणची आशिल्लें नांव तेन्ना ना आशिल्लें. मस्त प्राकृत म्हणून मंच होय. त्या विषयावर वापस येता. स्वातीला निंबूका तू एक कॅनरा कॉलेजाचे भाषा मंडळाचे विद्यार्थी संयोजक जावन आसा. आमगेल्या विद्यार्थींक तू शिकोवचे म्हळ्यार एक संयोजक जावन म्हणटना तांकां एक तांगेली एक मनस्थिती कशी आसा म्हूण तांकां जावन वत्ता एक कोरका की यो यो म्हूण ते शिकोवचे एका कोर्साक की तांणी जावन एक आसक्ती दाखयताची म्हूण. आता आमगेल कॉलेजांत कशें चलतास म्हळ्यार चेडवाक आमी ताजे कोंकणी भाशा विद्यार्थी मंडळ कसले आस म्हूण सांगून आमी ताची जागृत कश्ट दिताची त्यात आनी पळयताची आनी विंगड असोसिएशनी आसा जाल्यार आमची गेले चेडती आमची गेले आनी कोंकणी उलयताले आमगेले असोसिएशनां येताची आनी हाजी कसो पुरो कार्यक्रम एक करताची म्हूण सांगून आमी सुरेरी तांकां सांगताची त्या पुरो पळोवन तांणी येताची आसाची आतां एक सादारण 50 चेडवां लागीं आसाची. आसक्ती म्हूण सांगून कंप्लीट सांगू काही जायना ते म्हणून मार्क्स तशी उल्लोचे म्हूण आसल्यार तांणी कसं नाही दिल्लें काम करताची मस्त उमेद दाखयताची तशी येताची ताका मार्क्सय आसा तशी त्या दोन्ही उट्टू जावन ते एक आसक्ती म्हूण सांगेता. हे 2010-11 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಂತೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀಮಾ ಪ್ರಭು म्हूण सांगून हांणी स्टार्ट केला आसा सादारण त्यांची आमी मेंटेन कोन्न येयला आसा तेन्ना देखून आमगेले कार्यक्रम पुरो लायक रितीर चलता आसा चेडवाले मस्त इन्वॉल्वमेंट आसा म्हळ्यार रेडिओ कार्यक्रम दिवची की नाव्या कसं नाही आमी एक दिल्लेले असाइनमेंट करची की पुरो चंदायर करता आसाची आनी ते एक सेम मेंटेन कोन्न येयला ते मॅजिक ते एक सांगू खुशी जाता म्हाका. त्या विषयार आमगेलो उलोवच्याक अशा आमगेल्या कथामालाचे निरोपकी युथ ऑफ GSB कार्यक्रमाचे तशीच 20 वर्सां रेडिओन तू कोंकणी कार्यक्रम मस्त दिला तसले शकुंतला किणीमाई आसा. नमस्कार शकुंतल माई. नमस्कार. आमगेल्या कोंकणी भाषा अभिमान म्हळ्यार शिर्षिकेर कार्यक्रम जाता आसा कसं सांगताचे ह्या विशयार सांगेचे. बारी लायक विषय सुरवेक डॉक्टर मामाक नमस्कार सांगता. नमस्ते नमस्ते. त्याचे बके भट मामकम काय नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. आणि स्वाती नायक हांकाय नमस्कार. हे भाषाभिमान म्हळ्यार एक विषय तुम्ही हांचो दोन घेतले बारी समजुचा विषय. आता सुरवेक डॉक्टर मामा एक प्रश्न निमित्ता तुम्ही कोंकणीचे हाचे मूळ बद्दल उलयतना त्रिपुराचे एक कोंकणी म्हूण म्हणटा सारस्वताली कोंकणी म्हूण तुम्ही म्हणले ते शूर ते तशी दोन पावस तशी ती गोंय येवन तशें मालवणी त्याचा महाराष्ट्रा वचून असं कर्नाटका येवन आता मी कोंकणी मस्त तांचो शब्द करतात आणि तुम्ही ते भाषा मस्त आयकल्याची असली वेदिकेरी दुसरे हांचो तुम्ही उलयतना कोंकणी आणि तुम्ही बंदरपण दुसरे कंट्री उलयतना कोंकणी तांचो दिसता तशें म्हणटना चेडू तुम्ही कसो कसो म्हणजे सांगता. प्रश्न अर्थ जाल की तुमकां साधारण कळ्ळें ते थोड्यांची कट जाता बांदल्या म्हणल्यार तशें बट सादारण शकुंतल मागीर कसं सांगून म्हाका सादारण अंदाज जालो. एक भास म्हळ्यार कशी आसता म्हळ्यार एक मुळावी कशी आसता ती क्रमेण बदलता वता समया भितर ती बदलता वता आनी ती कशी एका आतां सरस्वती न्हंयची तीर आरतार आमी आशिल्ले त्या वेळार उलयता आशिल्ली ती भास जाल्यार 1300 आतां क्रिस्तपुर्वी समयांतून म्हळ्यार आतां 3500 वर्सां लायक जाले ती न्हंय भागून येवन ती न्हंय न्हाण जावन त्या लोकांक थंय देखून हांगा येवन तांणी स्थळांतर
तवळी ताणे तेदन कशी उलयता आशिल्ले अशें म्हणाल्यार आमतलागी दाखल ना आमतलागी दाखल ना जाल्यार ती जी भास मागीर गोमांतका येवन आमी राबिल तवळी तिका कोंकणी म्हणून नांव मेळ्ळें अशें म्हणाल्यार दिसता. एक मिनिट मोहन मॅम शकुंतला माई आनी कसले सांगू आसता तुम्ही लाईनार आसाची फुडले एक सांगून तुमगे मुक्ताय करायची म्हण विंगड कॉलर्स आसाची तशी आनी कसले सांगू आसता तुमकां शकुंतला माई आनी कसले सांगू आसवा नाही म्हणाले म्हाका म्हाका एक नात लागता तानेची 7 वर्साची हा ती कित्याक म्हाका इंग्लीश वापर शकुंतल माई तुम्ही घरा भितर असलं ಸ್ವಲ್ಪ बाहेर येतो तुम्ही नेटवर्क कटकट ऐकत असं उलेला सांगे चुटुकू जाऊन वगी सांगायची बाय म्हणाले लिखेले नाटक हांव सांगली सांगतना हांव तिका इंग्लीश शब्द न्हू मागीर कोंकणी सांगता पुरा चित्रवांक पळयला ते तुकून डॉक्टर मामा निमोचारे आता तुमने कोंकणी आमगे तुमकां प्रिंसिपल जाल्यार करता म्हूण कोळका जाल्यार कसं कोरका कशी कसल कोरका जायत शकुंतला माई तुमका उत्तर दिताची कार्यक्रम पळयाची धन्यवाद उरलेला धन्यवाद तुमकां सूर्य प्रश्नाक उत्तर बाकी असला दिव न्हू सूर्य प्रश्नाक हांव मुखार सांगता जाल्यार गोंया येवन पावले गोंयाचो जागो ताका खंयच्याक आमी सप्त कोंकण म्हणून नांव प्राकादकून आसा 7 कोंकण जागे आनी त्या कोंकण म्हण कित्या जाग म्हणटा म्हळ्यार संस्कृत भाशेंत पळयल्यार भारत अशी कोण जाता दक्षिणेक येईल तशी कोण जाता आनी ते कोणाचे अंतीम कोण तसो ते कोण कोण त्या शब्द ताका येवच्या कारण अशी कोण कोण आनी आयज थंय एक काणकोण म्हण एक गांव गोंया भितर आसा आतां आसता ना त्या निमित्त ताका कोंकण म्हणून नांव आयलें आनी त्या भाशेक थंय उलोवप त्या भाशेक तेदन कोंकणी म्हणून नांव आयलें प्रत्येक भाशेक तशीची खंय ताचे फरक जाता आसता कोंकणी म्हणून अशें नांव आयलें अशें म्हणून सांगता विचार पावता दोन्ही चितांनी निमूज कसं म्हणारी आता तुम्ही उलोवची कोंकणी भास बहुशा तांकां कशी जाता विंगड कडेन विंगड भास आसा तुम्ही उलोवच शिकोवच जाल्यार कशें शिकोवचें म्हण तांगेलो प्रश्न आशिल्लो वय ते एक मस्त एक क्लिश्ट म्हणाल्यार प्रश्न दिसता लोकांक कित्याक म्हणून म्हणारे आमी प्रत्येक भाशेक थंय एक बोली म्हूण आसता थंयचे एक सामान्य त्या भुंय थंडेर उलोवचे नमुन्यार आसता आतां कन्नड पळयल्यार बिजापुरांत नमून विंगड आसता उलोवप मैसूरच्या दुसरी आसता कुंदापुराच्या विंगड आसता ते सहज जावन सगळे भाशे आसता इंग्लंड देशांत तुवें पळयलां वेल्शांत तूं विंगड आसा एडिनबरांत दुसरें आसा जाल्यार बरप भास जे वेदीर राबून उलोवची भास म्हळ्यार एक भारी एक श्रीमंतकायेर उलोवची भास ताजें साहित्य रचोवची भास ताका ग्रांथीक भास म्हणटात ते ग्रांथीक भास तरी आमी बरे करून उलोवचे शिकल्यार आयकतना मधूर जाता पळया आमगे मुळाक संस्कृत भाशेंत हे 2 नमुनो ना एकूच ग्रांथीक भाशे तेंची बरोवपी भाशे तेंची उलोवपी भाशे तेची अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरवतयो निधि पृथिव्या महामानदंडा एकच कल्याणांत बरेल राजतरंगिणी ताण बरेल काश्मीरांत तुवें कन्याकुमारींत वाजल्यार तशीची तूं आसामांत वाजल्यार तशीची कांय फरक ना बरप कांय फरक ना ताका भाशेचें प्रमाणीकरण हे प्रमाणीकरण केलें तवळी एक लायक भास उलोवचें जाता घरा भितर उलोवची वेगळी वेगळीची त्या प्रदेशांत ताका एक खूश आसता एक संतोश कुंदापूर कन्नड उलयतना एक तमाशा आसता ते असं उरो बरयतना आनी सवेर राबून उलयतना एक तराक भास उलोवचें शिकल्यार जेन्ना काय खूश जाता आनी ते स्वप्रयत्नार येता म्हाकाय येना आशिल्लें हांवूय अशी उलयत आशिल्लें आमी सान आसतना रतबी दिन तूं आशिल्लें देवळा बगलान तूं आशिल्लें तशी उलयता आशिल्लें
जाल्यार प्रयत्न केले स्वप्रयत्न उलोवची भास करचे जाता. ओके स्वाती पैम मला हांव मस्त ज्ञानाविषयी निमित्त कोंकणीचे तुला सामान्य जावन निमूच जाल्यार याके आधुनिक तंत्रज्ञान म्हणून म्हणताच आमी असले एक सोशल मीडिया अशा पुरो सामाजिक जालताण मस्त मस्त विचार हाजे निमित्त आमकां एक भाषा प्रेम उणी जाल्ला म्हण तुका दिसता की म्हळ्यार कोंकणी भाषा ताजे विशीं उलयता असो. आतां आमी कशें म्हणटा म्हळ्यार वी आर नेटिझन्स. आमी आशिल्ली इतले टायम आमगेले इंटरनेटार यूज करताची फेसबुक व्हॉट्सॲप यूज करचे यांची तांतू आमी खंयची भाशे ओटे एक्सपोज जाताची ताजे वयरी आमकां मोग चड आसता तेय अशी इंग्लीश चड म्हळ्यार विंगड खंयचे लँग्वेज पॅकांत कसं नासता त्याची तांतू ते कोंकणी म्हळ्यार एक इन्स्ट्रक्शन दिवची भास ते ना. आता आमकां कशें जाता एक फायल करतना ते निमगीता डू यू वॉन्ट टू सेव द डॉक्युमेंट म्हणून नावे डू यू वॉन्ट टू डिलीट द डॉक्युमेंट म्हणून त्यांची आमची गेल्यार निमगीतवा तूं ह्या कांड दवरतवा नावे तूं ह्या कोयरा बुट्टी घालतवा तशें कसं न्ही ना. तशें जावन आमकां त्या कोंकणीचे अगत्य आतांच्या जनरेशनाक वय आमी चड एक्सपोज जाले इंग्लिशाक तशें म्हूण दिसता आतां जनरेशनाक खंयचे आमकां अगत्य आसा तांचे आमी चड उलयताची तांचे आमी चड शिकताची म्हूण दिसता म्हाका. एक कारण म्हणून दिसता की वय जाल्यार कशें आसता म्हणून म्हळ्यार आतां आमी शाळेंत शिकताच शाळेंत शिकतना हें पुरा शब्द येनात न्हू. शाळेंत शिकचे एक पट्टी पुस्तक आसता तांचो तो पाठ आसता तो आमी चंदुकन सांगताची आमी चंदुकन ती काणी सांगताची ಒಂದು ಮಹಾಟವಿಯಳು ಕಂಬಳಕನೆಂಬ ಬೇಡನೋರ್ವ ಪುಲಿತನ್ನ ನಟ್ಟಿವರೆ ಪ್ರಾಣ ಭಯದಿಂದ ಸೆಗಾಣದೆ ಪುರಾಣಕ್ಕೂ ಬದಲು ಬಿರ್ದಂ ಇಲ್ಲಿ चंदुकन सांगताच ताका ते सौंदर्य आसा ते सौंदर्य प्रज्ञ जावता आमकां ती सौंदर्य प्रज्ञ आमी काण घेतल्यार आमगेले भाशेंत तें करचें शिकता नाजेर नेटार जायच ना नेटार जावं म्हणना. एक कॉलर आसा पळय आमगेलो ओटो कर्नाटक राज्य कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले डॉक्टर जगदीश पै हन्नेसाची. नमस्कार डॉक्टर माम. नमस्कार 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 डॉक्टर माम. नमस्कार नमस्कार सांगायची आमगेल्या कोंकणी भाषा अभिमान म्हळ्यार कार्यक्रम जत्तार आसा कसं सांगताचे. नाही पैमाम तुमगेल मागशी ते वॉल्यूम एक तुमगेल पुत्तान मोबाईल ऑन केला की म्हणून वॉल्यूम एक लोकल नाही तुम्ही फोनार उलयल्यार आमगेले त्या टेलिकास्ट तुमकां 10 सेकंड लेट येता तशें डायरेक्ट ते म्यूट करून आमगेला उलया 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 पैमाम. मातृभाषा म्हळ्यार तांचो दोन शब्द आसात एक माता आनी एक भाषा म्हणून कळवा. सो माता म्हळ्यार कसं ना आवसो म्हळ्यार आमगेली भाशा उलोवच्या मातृभाषा म्हणजे कसाला म्हणजे म्हळ्यार आमी आमगेले आवसून शिकयल्या भाशेक मातृभाषा म्हणजे एक दोन्हीची आमकां सांद दुखूनची खंयची उलयता भाशा ताका मातृभाषा म्हणटात. आमगेले मनशाक एक आवसूल आशिल्ली तितलो मोग सामान्यान कोणाल्या वयर आसतना जगत भितर कोणेय पळया तुम्ही तांगे आवसूल वयर तांकां मस्त एक हे आसता अभिमान आसता मोग आसता. सो आमकां आवसून शिकयलेल्या भाशे वयरी आमकां तितलो मोग आसता तितलोय अभिमान आसता कळ्ळें. आमी आतां आमगेले एक संस्कृतांत एक उल्लेख आसा मातृभाषां परित्यज्य योन्य भाषाम् उपासते तत्र यान्ति हि ते देशाः यत्र सूर्यो न भाषते म्हणून. तसो अर्थ म्हळ्यार आमगेले मातृभाषा परित्यज्य आमगेले मातृभाषा परित्यज्य करून अन्य एक भाशेक आमी शरण गेल्यार जेव्हा ताजे वयर डिपेंड जाल्यार थंय सूर्य नातील देवताक नेक्स्ट जन्म वता तो म्हळ्यार एक उल्लेख जगत म्हळ्यार नरका वता ती म्हळ्यार एक आमगेले मलगड्यान सांगा आमी आमगेले मातृभाषा कसाला मोग करता आमी आमगेले मातृभाशेरी कसाला उलोवता उलोवच कसाला म्हळ्यार आमगेले एक भाश केन्ना एक भाश जावन आसना कळ्ळें. सो तें कशें करता म्हळ्यार आमी त्या भाशे म्हाका संस्कृती आसता म्हणलें एक भाश मेले एक संस्कृती मरता ताजी रितीरेची एक देश जीव शुमार केल्यार ताजी मातृभाषा सुरेश जीव शुमार आसा म्हळ्यार उत्तर आसा. तुम्ही जगत भितर खंयचेय देश पळया खंयचेय देश तांच्या मातृभाषा आधारीत कांय देश वाटेला तांणी फॉर एक्झाम्पल चीना जपान रशिया फ्रांस जर्मनी आनी पुराय थंय इंग्लीश ना इंग्लीश शिकला मात्र एक देश उद्धार जाता म्हळ्यार भुमीर आसता जाल्यार ह्या देशाक खंय इंग्लीश ना तितलो मान्य आता जर्मनीचो फ्रांस आयल्यार फ्रांसाचो ताका तागे लागीं तागेले भाशे उलयता फ्रेंच ताका जर्मनी तागेले उलयता फ्रेंचारी त्याचे फ्रांसाचे जर्मनी गेल्यार जर्मनीच्या फ्रेंच भाषा येयल्यार तो उलय जर्मनीची म्हळ्यार तांकां तांगेल देशा वयर तांगेल भाशे वयर अभिमान आसा म्हणटाना आमकां कोंकणी उलयता लोकांक कशें आमगे भाशे वयर अभिमान आसचें हांव कशें म्हणटा म्हळ्यार आज
2011 23 ಲಕ್ಷ ಜನ ಕೊಂಕಣಿ उलयताले आशिल्ले वय. आज ताची मूळ येता संख्या वय. अशी संख्या गेल्ली म्हणजे रे मस्त देश आमगेल भाषा लुप्त जाल्या त्या लुप्त जाऊन पट्टी ಅಂತ ಕೊಂಕಣಿ सर्वात आणि एक दिवस येतालो अशी जात म्हणजे रे ಕೊಂಕಣಿ भाषा आशिल रे पुढे एक युनिव्हर्सिटी अध्ययन पीठ सुदीवच्या पेपरो तसं परिस्थिती नज्ज ताची रीतीन आम्ही ಕೊಂಕಣಿ उलोवता ही तामलारे हिब्रू भाषा मेल्लेर भाषेचे इस्रेल लागना आणि ते देश स्वतंत्र झाला पुरा जण दिसारखे आम्ही हिब्रू भाषेले लोक हिब्रू भाषिक काम आज हिब्रू भाषा मृत भाषेशील जिवंत भाषिक कोण झाला त्यांनी त्या ज्या त्यांना जिवंत भाषेशील कोंकणी मृत भाषा होता असत त्या परिस्थितीत त्यांना तिथलं मान्य ताच्या रीतीन हा समजा कोंकणी उल्लेख लोकांक विशेष जाऊन जीएसपी आता कसं जाणार आम्ही कम्युनिटी भितर इंग्लिश उलो चेडजाला इंग्लिश उलो त्यांना इंग्लिश उलोद मुन्ने जरा एक वाट कॉस्ट म्हणून आम्ही मातृभाषे त्याग करून आम्ही इंग्लिश उद्धार करून इंग्लिश भाषे बाहेर येताना तुम्ही व्यवहार भितर उलया त्याला घरा भितरी आम्ही चेडू कळला आम्ही कोंकणी भाषा लोक इतना नेक्स्ट जनरेशन आम्ही कोंकणी भाषा पास करता नाही म्हणजे जीएसपी कोंकणी मेल्लारी जीएसपी संस्कृती मरता आम्ही एक संस्कृती भितरी मस्त नमूने अंश असतात आचरणे विधी विधान मस्त विषय कळलं अंश अर्थ जाल्लाय पैमा मस्त धन्यवाद तुमका इतले वेळ उलयला लेक जय 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 धन्यवाद तशी बहुशः त्यांनी एक तांगेला संस्कृती भाषा अवनती जल म्हणजे संस्कृती नाश येता म्हणून बहुशः त्या आधुनिक आम्ही तंत्रज्ञानाविषयी उलयत आशिल्ले पैमा एक भाषा मेल्ली म्हणजे आमगेले एक संस्कृती एक अवनती कारण जात कितें वय म्हळ्यार 1542 1542 भितरी खरें गोंया भितरी पुर्तुगीज सरकारान कसं तांणी पुराण म्हणून पळयलें तावळ तांणी 1542 1542 भितरी एक लॉ एक नियम हाडे म्हळ्यार सार्वजनीक स्थळार कोंकणी उलयल्यार सरकारीची दफ्तरां भितर कोंकणी उलयल्यार ताका काणूडे ताका काणूडे कामां करूं काड अशी केलें कुडले म्हळ्यार तो विशय थंय पावता तांकां भाशा नश्ट केल्यार आमकां मार येता आमकां संस्कृत मार येता जाल्यार दैव कृपेन आनी आमगे म्हालगड्याल्या घट्टायाचे मनान आनी ध्येयान ते जाय न्ही भास मारच्या जाय न्ही ताजे खातीर पुर्तुगीजान कसाय केलें म्हणून तांणी कोंकणी शिकले कित्याक म्हळ्यार तांगेलो धर्मग्रंथ आमगेलो भाशेर बरोवचे आनी तशी आमकां त्या तिकडच्या लोकांच्या पळयले ती वेगळी खबर चरित्र भास आत्त सांगचे हीण सांगचे मला प्रश्नच पळय हो भारी एक सूक्ष्म प्रश्न नित्य जिणे भितरी इंग्लीश भाशा इतले आमगे हात भितरी रिगून गेल्या म्हणून म्हळ्यार आमकां तातूंतल्यान भायर येवचें जायना आमी नित्य उलयतना जाल्यार नित्य भाशेचे शब्दाचे प्रयोग जावत आसता त्या विशयी हांव स्वातीला उलोवपाचें ಸ್ವಲ್ಪ स्वाती त्याचे एक म्हणल्यार आ नम्मान गरकडे इंग्लीश चड उलयल कुडले चेडू अंकित मेळना म्हणल्यार एक अभिप्राय आसा ह्या विशयार म्हळ्यार पैमा माने सांगली त्या विचार कसं सांगता तूं त्याचे हाऊस भास मातृभाषे हाजी विषयारी डॉक्टर मम्मान सांगिल आसा एक चेडून एक स्कूला वच्ची पशी फुडें शिकचीत आसल भास कोंकणी आतां कसं जाल्ला चेडूं भास शिकता म्हणटाना ताका उलोवचें येता म्हणटा आसतना आतां कसं ABCD शिकयताची तुगेलें नांव कसं चेडा म्हण निमगिनाचें वॉट इज युअर नेम म्हळ्यार आ नम्मा इंग्लिशांनी उलयता आसाची ताका कारण कसं नाशा पुरो त्या अनमल चुकीव ते आमी पळोवका जाता आ नम्मा कसं लेखच्या पुरो म्हाका समय चड दिना म्हण दिसता की तें आसा आतां आ नम्मा म्हळ्यार ते इंग्लिशान सांगलें तागेलें चेडूं भारी बुद्धोन जाला आणि स्कूला तर मग चेडा तोंदर जावचे ना हे आमगेली एक न्यूनगंड म्हणटा इंग्लिश व्यामोह म्हणून ते आमी पार करता जाल्यार तांकां कोंकणीचे कथ आमी सांगतात ना ते सांगत रावूंक इंग्लिशार ती सांगता कनच ಕೆಲವು ಜನ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಳಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪುರ ಗಲ್ತಾಚಿ ಪೈಮ ಕಸ ಅವಳಾರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಸ್ಟೇಟಸ್ म्हणून सांगून आमगेले एक श्रीमंतिका एक आमगेले एक स्टेटस म्हणून सांगून आंग्ल भाषे इंग्लिश चड उलयताची म्हणून सांगून हांव सांगिल्लें काय आंग्ल भाशेनी ते उलयत ते चेडूं म्हळ्यार आमकां खूश चेडूं कितलो आयकून उलयत म्हणून तो स्वातंत्र्य दिसा विशयी उलोवच्या पुरो आमगे स्वातंत्र्य दीस म्हणून आमकां एक बारीक गौरव आसता तो इंग्लिशार उलयता त्या खातीर आमी गले कार्यावळ करतना स्वातंत्र्य दिना वगैरे कोंकणी सांगच्याक आमी प्रयत्न करूं कार्यावळीन तुगे चेडूं आल्या स्टुडंट जाल कार्यावळीन तूं कोंकणी तांणी चिके बुदोवता कॉलेजाक वतले तांकां चिक्के आनी चांग सब्जेक्ट दी कोंकणी कोण चांग उलयता ताचेर भोवमान
तसल पर एक प्रोत्साह शिकले रे शेअर कोंकणी नांगरे तू सांग प्रमाण ताका कोंकणी उलोवचे प्रमेय आहे ना ती भास शिकयनाची शिकल्यार मात एक तुका खंयचे जावन खंडीत जावन सांगता म्हळ्यार शिकना तिणें बरयना तिणें वाचना तिणें भास वाडला तांचो कसलोची दुबाव ना दुविध ना कसलो संशय ना तवळे बरोका जाता बरोका कसले जाता. पण एक आता प्रारंभ कोरका म्हण सांज चेडलाल खातीर पण हें पुस्तक हांव दाखयता हें सांज चेडलाल खातीर आसा हें खंयचेय वस्तू कश्ट जायच ना चंद करून आमी नित्या सांगता आशिल्लें काणपण एक रानांत एक बोकोडी आनी एक कोल्लो रावताले कोल्लो शिटूक पूण वांकडे मनीचो आशिल्लो जाल्यार बोकडी सादी सुदी पूण मायस्त आशिल्ली तशे बरे संसार शब्द सुलभ जावचे आशिल्ले आमी सांगची रितेस काणी अशी सांगता आमी पुस्तकां तर वाचून सांगता एक कॉलर आसा होय आमगेलो तो देवदास कामत बेंगळुरांतल्यान देवदास कामत म्हणून आसाची नमस्कार नमस्कार उलयाचे देवदास नमस्कार उलयाचे काय ना कार्यक्रम पळयतना आशिल्लो हां आमगेल्या कोंकणी हां सो हंतो मेन कशी म्हणत म्हगेलो अभिप्राय हां खंयचे व्यक्तीक एक मातृभाषा ते नॉर्मली जावंक नासता घरला उलोवचें सो तांचो कसलें दोन ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ म्हणटा पळय आनी कशी जाता म्हळ्यार आतां हांवें म्हगेल्या ऑफिसांचो अन्य धर्मा तांकां मागीर अन्य मतां तांकां 5-6 जाणां लागीं आमी तांगेल्या कोंकणी उलोवचें तांगेल्या मातृभास कोंकणी न्हय तांगेल्या तांगेल्या कोंकणी उलोवन न्हू आमगेल्या चंद पोरगेन कोंकणी उलयता आसतली अन्य धर्माचे अन्य मताचे तांकां त्या रितीर एक ट्रेन केला आमगेलो ऑफिस कशें म्हणून नाका जाल्यार कुडा आमी आमगेल मातृभाषा आमी तांकां शिकयला म्हळ्यार ताजेर तांकां आमगेल मातृभाषा वयरी ओलो वस्त म्हळ्यार अन्य मतां तांकां अन्य धर्मा तांकां सो तशी खंयचे भाशे जाल्यार कुडा शिक्षण तूं कोणेय शिकयता सो तांतू मेगेला टोटली सारांश कशेला म्हळ्यार खंयचे व्यक्तीक खंयचे भास शिक्का म्हूण तर जाल्यार ताका ताजे वयली एक आसक्ती आसता आनी मेन ताका ताजे वयली ते म्हाका ते भास शिक्का म्हणून तागेले वयली ताणेच एक शिकयता तांचो एक चड कित्याक म्हळ्यार हें 5-6 चेडूं आमगेल्या ऑफिसांचो आज एक तुमी आयल्यार तांणी कोंकणी उलोवचें जाली तांगेली मातृभास कोंकणी न्हय तांगेल्या आमगेल्या तितलेची कॉम्पिटेटिव्ह जावंक तांणी उलयतर आसता इंग्लीश शब्द सेर्सनाचे तांणी उलयता सो ताजे अर्थ कसो म्हळ्यार कोणाक खंयचे व्यक्तीक जाल्यार कुडा खंयचे भास शिक्का म्हूण तर ताका तागेल्या मना भितर जपूनूच तें शिक्का म्हळ्यार प्रेरेपण येवपाची आमी कोणाक तें हेरून घालचें खंडीत आमकां मन जावका आतां ते केलो भास पुराय येता म्हाका कळ्ळें तुमगे सारांश कळ्ळें देवदास माम 7 भास हांव उलयता कळ्ळें तुमगे सारांश कळ्ळें चड ममत येता आमगेल भाषा तांकां शिकोवका अन्य जनांक शिकोवका आतां आमगेल गांवांत आमगेल फ्रेंड्स पुरो तूळ उलयता कळ्ळें तुमगे पॉयंट कळ्ळें देवदास माम तुमगे पॉयंट कळ्ळें चांग विचारू धन्यवाद तुमकां धन्यवाद तांकां प्रेरेपण दिवंक आमी तितले कळ्ळें देवदास माम थँक्यू धन्यवाद चांग विचारू आमगेल भास विंगडाने शिकूका आनी तांणी जावन शिकूका म्हूण आनी वीक्षकांक हांव वापस स्पश्ट करता आम्ही हांगा अधिकृत जावन आशिल्ले एक ऑथॉरिटी म्हणटा तशें कांय न्ही आमी एक विचार विनिमय करचे एक वेदिक निर्माण करचे हातूंत कसा म्हळ्यार आमी कोणाकय वत्तायपूर्वक जावन न्ही तुमकां इच्छाशक्ती वाडूका आमी उरलेल्या विचारा चिंतन मंथन तुमी घरा बसून करका तदनंतर तुमकां खंयची चांग दिसता की त्या घेवका तितलेच विचारान आमी कार्यक्रम करचे देवदास मामा लायक एक पॉयंट सांगली त्या विशयी तशीची मन माम आनी कसा म्हळ्यार आमी एक डॉक्टर मामान म्हळ्यार अध्यक्ष मामान एक लास्ट एक प्रश्न घाल्लो कसं म्हळ्यार अंकी अंश मस्त कडेन आमगेल्या भाशीक घाले संख्या उणी जाता असं म्हण बहुशा महाराष्ट्रांतू कर्नाटकांत आनी केरळांतू साधारण म्हणटा तितले आसा महाराष्ट्रांतू कोंकणी भाशीक संख्या उणी जाता असं म्हणून त्या एक कळवळकारी संगीत म्हळ्यार चिंताजनक विषय म्हणून दिसता की आता सहज जावन आमगेल भाश उलयता लोकांची संख्या आंकडो उण जाल्यार आमकां दिसता कारण वेगवेगळे आसता आता भाशावार प्रांत म्हळ्यार भारत देशाचें विभजन जाता त्या राज्याक एक खंयची चड उलयता भास ती राजभास जाता आतां हांगा कन्नड जाली महाराष्ट्रा भितर मराठी जाली सहज दुसरी भास पुरा अल्पसंख्याक भास जाली
ते संविधानाप्रमाणे सूचित हे आता ही अल्पसंख्याक भाषेन कशें जाता म्हणून म्हळ्यार ही भास अल्पसंख्याक भास भक्ता अशें म्हणून आसा भक्त कित्याक इंग्लीश भाषे शब्द आमच्या दोळखांचे उपयोग करणे एट्रिशन ऑफ द लँग्वेज म्हणटात तो शब्द करेक्ट आसा कामाला खातीर हांव सांगलें भाशा तज्ञान सांगिल्लो तो शब्द एट्रिशन म्हळ्यार भागची कित्याक भागता भास थंय एकली व्हड मलगड आख्खा आसा ते मलगड आख्खाल पुरा चलता घरांत तसो आनी धाकले चिकेच भागता त्या विशयार येता पळय म्हाका त्या विशयार वापस उलयता तुमगेले एक कॉलर आला उलोवन मागीर त्या विशयार येता नमस्कार 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 कोंकणी अध्ययन पीठाचे जयवंत नाईक माम नवा उलया जयवंत नाईक माम उलया आता कोंकणीच्या उदरगती आमी कशी करूं त्या विचारार निघेले एक दोन उत्तर उलया तसं म्हळ्यार आज घरांत कोंकणी उलोवचे फोन जाल्लो घरांत आमी कोंकणी उलोवता आता मंगळूरांत आमकां कोंकणी पुराय जन घरांत उलयतात जाल्यार एक नवी एक पिळगी म्हळ्यार जनरेशन तांणी आता चेडवांक कोंकणी उलयल्यार तांणी इंग्लीश शिकना म्हणजे एक एटिट्यूड डेव्हलप जाल्लो आता केरळांत ते आमचे केरळांत कोंकणी घरांत उलयनात तांणी उलोवचे मलयाळीची उलयतात सो असोच परिस्थिती आसा सो आमकां ताका मेन कारण आसतना म्हळ्यार आता आमी इंग्लीश म्हळ्यार एक ब्रेड एंड बटर लँग्वेज म्हणून म्हणटात म्हळ्यार आमकां जीवनोपाय करता जाल्यार आमकां ते इंग्लीश शिकल्यार मात्र जाता म्हणून तसो एक एटिट्यूड आसा सो ते आमी दूर करता आमी खंयच्याय भाशेर आमी शिकवण केल्यार आमकां आमी अचिवमेंट पुरयता म्हणटात निदर्शन आमी पुराय जण आसात ते डॉक्टर मोहनपाई तांणी कोंकणीचे उदरगती खातीर सांग तांणी काम करता तशेंच तुमगेले यूथ ऑफ DSB तर्फेन असो कार्यक्रम कोंकणी प्रमोट करता कार्यक्रम मुखार केलो म्हणून हांव मदून घेता मस्त धन्यवाद जयवंत नाईक माम मस्त धन्यवाद ओके थँक्यू धन्यवाद बहुशा त्याच विशयार उलयता आशिल्ले भाशा संख्येचे भाशा भागच्याक दुसरें कारण कसं म्हळ्यार पळया आमी हे तटवर्ती कर्नाटकाचे तटवर्ती कर्नाटकात 3 जिल्ह्यांक घेवन 85 वर्सां संपली 1560 इस्व्यांतून तांणी गोवांत इन्क्विजिशन म्हणून केलें 1516 तेन्ना तांणी आमी हांगा स्थळांतर जालींची आनी हांगा आमी राबले आमी हांगा आयिल्ले 2-3 पिळगी मात्य म्हळ्यार 100 वर्सां भितर आमगेल भास वाचचें बरोवचें नश्ट जालें कित्याक म्हण शिकयतानाच 85 वर्सांतून कितली पिळगी जाली आमी 450 धरया 1950 इस्वेत 450 वर्स सादारण त्या वेळार जातना 400 वर्स चिल्लर जातना तितले हांगेले 4 आनी 4 16 पिळग्या 16 माते चेडूंक काडून जाल्यार एक आसा आमी लेखील तितली भास वायट जायनी कोंकणीन तुमी शाळेन शिकनीची तुमी शिकनी पूण आमी आज उलयताच कित्याक उलयताची आमगेले भितर ते रक्त आमगेले माय भाशे अनेक एक हें कसं आसा म्हळ्यार अभिप्राय आतां जनगणती वेळार कोंकणी भाशीक म्हूण तांणी एक सर्वे करताच तांणी आमचे कडेन उलयता जाल्यार तांणी महाराष्ट्रांत आमी मराठी म्हणून सांगिल्ले कडेन तांणी त्याची टिक्क घालून केला म्हणून त्यावेळी एक ಸ್ವಲ್ಪ अभिप्राय आसा तांगेले ಸ್ವಲ್ಪ आसा थोडे आसा थोडे म्हणटात सरकारी जे मशिनरी म्हणटा ती ताका कारण आसता कित्याक ताका राजकीय बंड आसता ते राजकीय बंड आसते निमित्त आनी आमी 2% आशिल्ले 1961 अंत भितर तो जनगणती भितर आमी 2%. आतां आमी 1.5% म्हळ्यार पर्सेंट आमी इतलें उणें जाल्यात संख्या पूण आमगे संख्या कमी जायनी 3.5 कोटीक 2% म्हळ्यार 6 लाख. आज आमी 8.5-9 लाख आमगे संख्या चड जाला ते पर्सेंटेज शेकडावार ते उणें जाला. आनी हे 5 वर्सांतून भास खंडीत जावन वांतले कसले दुबाव नाका वाट जायनी. भाशे कन्नडार सांगता उಳಿದಿದೆ
ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ स्वाती लागीं उरलो का स्वाती हें कशें म्हळ्यार आतां तूं एक विद्यार्थी तांगेले एक अध्यापक जावन आसा प्राध्यापक जावन मुखारचे एक विद्यार्थी तांगेले एक जिवनांत तूं म्हळ्यार तांगेले भविश्य जिवनांत तांगेले उद्योगा दृश्टी रश्य पुरो वृत्तीपर खंयचे एक कार्यक्रमाक आमगेले भाशा तांकां अगत्य ना म्हळ्यार त्या एक भावनेर तांणी आसा की तशें देखून त्या भाशेक प्रमोट करतना की म्हण दिसता की हय आतां फुडल्याक कंपेर केल्यार जागतीकरण म्हणाल एक कॉन्सेप्ट आसा. आतां फुडें तितले मोबिलिटी ना आशिल्ले. आतां हांगा दुखून आमी परगांव वचून काम करूं येता. आतांचे मस्त चेडवाले एक एम आसता पुरो हांव भायल गांव वचून काम करता, भायल देशा वचून काम करता. मागीर कशें जाता भायल देशा वताची थंय वतरी तांगेले कल्चर एडॉप्ट करताची, तांची भास शिकताची, तांगेले नेक्स्ट पिळगे तशी मुखार वता. तशी त्या एक कारण जावन आसचें पुरो. आनी आतां कशें म्हळ्यार चेडूं मस्त करियर फोकस्ड आसताची. त्यांनी इतली कॉम्पिटिशनान तूं वचूं जाल्यार आमी स्पर्धा युगांत आसाची. सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट म्हूण एक इंग्लीश फ्रेज आसा. तशी सर्वायवल इम्पॉर्टंट तांतूं आमकां खंयची भास मुख्य आसा तांचे आमी मुखारी तांचे शिकून मुखार वचका म्हणून चेडूं लेखताची की म्हूण दिसता. आतां चेडूं व्हेरी स्मार्ट. आतां इवोल्युशन जाता जनरेशन बाय जनरेशन तशी आसतना म्हाका दिसता चेडवाल्या ग्रास्पिंग पवर चड आसा जाल्यार आतां कसं म्हणारी व्हेरी कॅल्क्युलेटीव. म्हाका मुखारसून कसो कोर्स करका आतां खंयची कम्युनिकेशन लँग्वेज कळका आनी तांणी मस्त बिजी आसाची. ह्या स्पर्धा युगांत आमी वचूं जाल्यार कोचिंग घेवचें एक्स्ट्रा करिक्युलर हातूंत बिजी जातना हें एक आमची गेले भाशाभिमान की नावें कोंकणी उलोवचें ताचें गत्य ना म्हणून बहुशा पैमामान सांगितलें म्हणून तत्तावळ शिक्षण दिला मात्र साध्य जाता म्हूण दिसता. अनेक पैमाम कसं म्हणून विदेशांत आसताची. विदेशांत तूं हावस बाबसूक आमची गल येता जाल्यार आमी विदेशांत आसतना आमगेले चेडवांक हांगाचे एक क्षेत्रीय भास म्हणटाची इंग्लीश जावं देखून आमकां तें उलोवचें कसं लायक म्हणटा न्ही घर कडेन इंग्लीश उलयचें एक तवें एक कारण जाता की विदेशांत आशिल्ल्यानी कशी वाडो येता म्हळ्यार ही मनोस्थिती तूं सांगितली मनोस्थिती आसा पळय आनी अशें ना की आज 21व्या शेतमानांत येतरी आत्ताच पिळगेक ही मनोस्थिती आयली ह्या कारणान अशें म्हणून आमी लेखचे तशें ना. तेका म्हणून हांव तुका सांगता आमगेले फुरके मालगडे पुर्वज हांणी गोंयांतसून हांगा येतना तांकां माथ्या वयर माड ना, पोटाक कोक्क ना, काम ना, कपडे ना वयवे तशें जाल्यार आयचे तूं तें तरणाट्याले एक मनोस्थिती म्हणटा ती भावना आत्तां चड आसूं का की म्हापश्यान चड आसूं का आशिल्ली कशी दिसता. तेन्ना लोकांक की वयर तवळे तेन्ना लोकांक हाज्यासून चड कश्ट आशिल्ले हाज्यासून चड कश्ट आशिल्ले जाल्यार घराचे 4 वण्टी भितर आनी कसं म्हळ्यार ह्या मुखांतर ते कार्यक्रम पळयता शिवजनाक ह्याची माहिती दिवं का तुमी संदेश तें सांगता आसा कळ्ळें. तसो तुमी ते चिंचाक ना हाजी चांगलं शिक्षण मेळटा तेन्ना शाळा ना शिकयतले ना पुरो मेळ्ळी मू आतां चांग काम मेळ्ळें मू 50-60 वर्स फाटीक आमगेले फुडले म्हगेले ल्हान तुगे ल्हान भटमामा ल्हान अशें पर कोणें आशिल्ले जाल्यार तांकां बँकांत काम मेळ्ळें. आज आमी तुगेलें तांत्रीक टॅक्नॉलॉजी हाका आमी वता IT वता ताका वतना काम चड आसा वय जगत्या सगळेक आमकां संबंद आसता वय तें हांव म्हगेलें तुका उदाहरण सांगता. म्हाका कांय वायट दिसना तांकां त्या कामाचेर सांगता तुका. हांव MBBS शिकलो म्हाका कश्ट आशिल्लें MBBS शिकच्याक. पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक सीट घेतलें तें केलें हांव देशा भितर खंडाचे देशा भितर हृदयशास्त्रज्ञ वर्ल्ड काँग्रेस ऑफ कार्डिओलॉजी हायेस्ट संस्था कार्डिओलॉजी भितर कडेन म्हगेलो प्रबंध मंडन केलो. म्हाका दुड नाशिल्लो बँकात दुड घेवन हांव वचून हें केलें. हांव इत्याक सांगलें म्हळ्यार कश्ट तोंदरे जीण मुखार सून वचचें वाडचें पुरो लोकांक आसा प्रत्येकालाचेर आसा. तें आस म्हणून खातीर आमगेलें पडा सोंडीचें जायना. तेंच मेन तेंच मुख्य उद्देश म्हणून सांगचें जायना. इतलो मुख्य उद्देशा मध्यंतूं आमकां तो पुराणाचो उद्देश आशिल्लो हांव बसून 1.5 तास हिंदुस्तानी संगीत शिकताशिल्लो. हांव 1 घंटो बसून कोंकणी पुस्तक वाचताशिल्लो. हांगा नावें गोंयांत हाडयताशिल्लो हांव बरयताशिल्लो.
इतली की हांव लेखन बरयत तशें तेदोल ते कन्नड मात मेळटशें ना कन्नड बरयत तशें कोंकणी पेपर येयलो कोंकणी लेखन बरयलें सोडली म्हणजे जातना ते म्हणचे हांव हें साध्य आसतना असाध्य कांय परिस्थिती न्हय हांव तातूंत भितर एक स्वाभिमान जावं आमी करता म्हणून एक दृढ विश्वास जावं ते केल्यार ती वाडटा म्हणून एक धैर्य जावं ती वाडटा खंडीत आमगेलो टेका कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचे माजी अध्यक्ष तशीच घर घर कोंकणी मस्त कोंकणी मुखांतर वडेला तसले कासरगोड चिन्नಣ್ಣ आमगेलो सर नमस्कार हो चिन्नಣ್ಣ नमस्कार नमस्कार गोप मोहम्मद नमस्कार नमस्कार हे भाषाभिमान म्हणून एक कार्यक्रम विचारू म्हणल्यार तुम्ही घर घर कोंकणी म्हणून मस्त कार्यक्रम केला विंगड विंगड गांवां भोवला त्या वेळार एक कोंकणी भाषाभिमान कितली दिसून आयले आमच्या लोकांक भाषाभिमान म्हणल्यार कोंकणी भाषे वयर अभिमानारी न्हू पुरो जन करतांची सुरवेक हांव कोंकणी अकादमी आसतना आमी सुरवेक कोंकणी अभिमान आस की ना की म्हूण पळोवका म्हूण सांगून ಸ್ವಲ್ಪ खर्च करचे नाका कोंकणी अकादमींत दुड्ड असं म्हणलेलं कार्यक्रम कोरया म्हणून सांगून एक 2,000 रुपये एक घरकडे हातात कोण खर्च करचे नाका म्हणलेलं कारणाक आम्ही एक कार्यक्रम सुरू केलेले घर घर कोंकणी म्हणून सुमार एक 50 घरां आम्ही केले ಕೆಲವು घरकडे आम्ही केला तांगेले इष्टानुसार मोगानी तांगेले कार्यक्रम केला ಕೆಲವು जन दुड्ड नाका म्हणला आम्ही आमगेले अवसुले मोगारी एक कार्यक्रम करता आसांची भाषे वयर अभिमानारी आमकां दुड्ड नाका म्हणले लोक आसांची दुड्ड मेळणी म्हणून सांगून दादा पाटी फोन करून आमकां दुड्ड दिनी ते म्हणून सांगून फोन केलेले आसांची गडबीड करू नाका म्हणतना करनाकांची तुमी तुमकां पावयतांची म्हणून सांगतना ना 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 तू कसं हे करता बेजार करता सरकारा दुड्ड न्हू आमकां दी म्हणून सांगून तसं उलयतले आसांची लोक भिन्न रुची त्या निमित्त एक अभिप्राय ज्याला दुड्ड दिनाशी हांवें बरी कोंकणी भाशेरी मोग असून तुम्ही करतावे म्हणून सांगतना साधारण 75 की घर जावन 100 घराले की साधारण 143 घर जेले हांव केलेले ते पूर जनांना बरलेले घरा जन 50 ನಂತಾಶಿಲ್ घराले कोणाय मिगेले दुड्ड घेनाशी अवसूल वैरी कोंकणी भाषे वैर मोगारी कार्यक्रम चंद केला उत्सवशी केला ज्या निमित्त जनांक खंडित कोंकणी भाषे वयर मोगस जाल्यार विंगड विंगड पंगडा लोक असतात एक 7-15 रापोची जबाबदारी आसा पळय ती भारी कश्ट आसा त्या निमित्त हे बॅकवर्ड कम्युनिटीचे म्हणून सांगून आम्ही कसं सांगता पूर आता खारबी आसत सिद्धी कुडबी त्यांनी पूर जन कोंकणी उलयतांची तांची एक वेदिकेर हाडून वर्षं प्रति एक उत्सव शिकोरचे तसं जबाबदारी घेता लोक उणे आसांची एक चिरण अनेक कसं म्हणारी आमगेले जीएसबी आमगेले जीएसबी चॅनल देखून मस्त जन जीएसबी लोक आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण लोक पळयता देखून आमगेले एक समाजातल्यांक कसं एक संदेश दिता म्हणारी कोंकणी नाही हांव कसं पळय जबाबदारी कसं म्हळ्यार कोंकणी भाषा बरी जीएसबी मात्र मात्र नाही साधीन आमी म्हळ्यार कोंकणी भाषा बरी जीएसबी नाही न्हय खंडित ताचे परिधी भायर आसा नाही ना एकेचे गोपी भट आमी मेळ्ळेले कडेन पुरो सांगतांची 42 पंगड आसा आमगे लिस्ट आसांची ते आसांची हे आसांची आमी पुरो जनांक बरोवका आमी गव्हर्नमेंटान दिलेले फॉर्मा वयर आमी कोंकणी म्हणून मातृभाषा बरोवका म्हणून सांगतांची कितले जाणां की बरोवच्या गोतना म्हळ्यार तांणी बॅकवर्ड कम्युनिटीचे मेसेज वच्चे ना हे कोंकणी म्हणलेले भाषाभिमान हे एक साधारण एक वर्गाचे लोक मात्र वंटीत आसत भाषाभिमान ते चमच्यानाचे लास्ट बेंचाक पावल्या मात्र कोंकणी भाषा गट्टी राबता म्हणून सांग गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे कोंकणी भाषे वयर मोग नातील नाही जाल्यार भाषे वयर अभिमान येवची नमुन्याचे कार्यक्रम निरंतर जावन चलची एक नमुन्याच्या वेदिका एका आमगेल्या देवस्थानांतू कार्यक्रम केल्ले म्हणून जाल्यार खंडित काही नाकात इतले तर आता फॉर एक्झाम्पल युथ ऑफ जीएसबीचे तुम्ही एक क्रिकेट मॅच करतांचे वय जे नावे 1000 गटल्यान सो कार्यक्रम केल्यार जे येता ह्या नाशे काही जायना ते करता लोक कोणा म्हणून सांगून बरी दुडवा आशेक मात्र कोंकणी लोक येवचे नाही जेन्ना कोंकणी लोकांगेले दुड्ड आसा करचुच्या तयार आसा ताका समजावन वेदिक आसा आमी ताका समजावन मस्त कार्यक्रम चलता आसा मस्त वीक्षक आसाची मस्त प्रोत्साह जाता आसा आनी कसले खंयची रुपार कार्यक्रम कोरका म्हणे कसले सजेशन आसा की आमकां
होय हांव सांगचे आता सुरवेक तुम्ही कोंकणी भाषेचे प्राधान्यता गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे घर घर पावोका जाल्यार तुम्ही घरा वच्चू का एक टीम वच्चून तांगेल घरात कार्यक्रम करून थंय आशिल्ले कविता वाचन की काणी सांगची की आमगे संस्कार की हे सांगू का संस्कार सांगतनाची एदर उलयता लोक नाचवे जशे कोरोना म्हणून सांगून एक सलह दितना ताका दाट उलयता लोक संचायचे दिसांचो तू कोण रे आमकां सांगतलो म्हणटले लोक संची कोणाकय कोणाय ना सांगा आम्ही स्वयं आमगेल मन येऊन आम्ही कोंकणी काम करता शिवाय अन्यकला नमक ऑर्डर करून काम करू साधिना चिन्ना लायक विषय नाही चिन्ना लायक विषय सांगले आमगेला संपूर्ण ते सहकार दिताची एक म्हणल्यार आमगेल खातीर तो एक ಸ್ವಲ್ಪ जबाबदार घेवन सहाय करीत की ಖಂಡಿತಕ ಯೂತ್ ಆಫ್ ಜಿಎಸ್ಪಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅರ್ಥ ಮೆಸಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗದ್ದೆಲೆ ಕಾಸರಗೋಡ್ಚಿನ ಕೆತ್ನ ಜಲರೆ ಚಸರ कोणाय नातिले एक व्यक्ती जाऊन हाव 153 घर सगळे उत्तर कर्नाटक अंगा तंगा बॉम्बे चेन्नई अंग बरोवचून कोरनाईल मनीस हाव खंय वत्ता आमगेले ड्रामा खातीर ते पूर ते गावांत तो एक एक घरा वचून हांव कार्यक्रम दिवन आयलो आनी कोंकणी भाशेचे प्राधान्यता तांकां सांगून तांकां एक कसं म्हणता एक उठाव म्हणटा उठाव दिवन आयलो मनीस हांव तांकां कसले प्रॉब्लेम ना ದುಡ್ಡು ಮಾನದಂಡ नाही कार्यक्रम तुम्ही रूपीकरण कोरका अशे खंडिताके जाता म्हणून मिगेले नंबिका कोंकणी लोक केतनाय भाषाभिमानी आशिल्यांची जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ उठाव करचे खातीर आशिल्ले मेक कार्यक्रम केले म्हणजे जाल्यार खंडिताके गौड सारस्वत ब्राह्मण लोक केतनाय भाशे वयरी अभिमानार काम करता म्हणून विश्वास अति विश्वास म्हाका जायत चरणा मस्त धन्यवाद तुमका मस्त धन्यवाद तशी आमकां मस्त कॉलर येता मस्त वेळ उलोवंक म्हणजे येता जाल्यार आमगेला अवधी 1 घंटा मात्र आशिल्ले देखून आमकां दुसरे कोणा ना ना सांगायचे आता आमगेले इश्ट मित्र कासरगोडची नाना दोन खबर सांगली ताजेर हांव तुकेची उजवाड घालता ताणे हे कार्यक्रम करता म्हणले किल्तवळी पयले मिगेल घरात केले कार्यक्रम आमगेल घरकट केले तांकां कशें केलं आसता तशी कविता वाचन हास्य संगीत हें पूर आमी कोंकणी करून उलोवपाक कोण 1.5 घंट्यात केलें म्हणजे घर घरांत कोंकणी खातीरच हें पुस्तक आमी घर 1000 घरांत वचूका म्हण पाविला 1000 घरांत कोंकणी बरप आनी भितरी नेर सरळ शब्द आनी जशी हें गोंयांत भितरी मुद्रण जालें जाल्यार तांकां आमी सांगून खंयचे थोडे शब्द आसाचे हांगा प्रयोगान नातिले कर्नाटका तटवर्ती कर्नाटकान नातिले ते शब्द काडून हांव दुसरो दिता जायत म्हणून जायत म्हणून अशें करून सुंदर जावन हाका हें केलां आनी हे पुस्तकाक 100 रुपया आमकां मुद्रण लागला आनी 50 रुपया घर घरांत दिले 1000 बुकांत 400 पुस्तकां घर घरां वचून बरोवन तांकां आमी भोवमान दिलां आनी हांव हें केलां की सांगिल्लें कसं म्हळ्यार इतर विद्यार्थ्यांक दी आनी कोणी नीम घेवन आयल्यार ह्या पुस्तकांक घेतना दिताची हें कशें म्हळ्यार बरप शिकचें बरप शिकले शिवाय भास उद्धार जायना विशयाचेर हें हांव सांगिल्लें बरप शिक्षण म्हळ्यार मस्त प्रामुख्यान जावन आसता आमी बरोवच्याक शिकून मागीर भास वाडोवचें कोरका म्हण तुमी सांग भास तशीच वाडील खंयचीच भास तशी वाडील आतां पळय तूं गुलबर्गा आनी बिजापुरा दिकान गेल्यार थंय अक्षर आसता न्हय तांणी उलोवची कन्नड भाशा एकदम इंग्लीश भाशेंत क्रूड म्हणटा तशी आसता ती भास ताका एक सौंदर्य ना पूण ती तांणी रावली भास तांणी उलयताच तशीच आमी कोंकणी विशय उलयतना कोंकणी भास म्हणून मात शब्द वापरता जीएसपी कोंकणी आरएसपी कोंकणी गोवन कोंकणी हे शब्द काडूकच अनेक स्वाती लावलो का आमगेल्या विद्यार्थी तांकां युवजनांक ह्या विशयार आसक्ती येवच्याक कसो प्रयोग कोरयता म्हूण दिसता तुका आता तुमगेले प्रोग्राम चलतास शकुंतल मायन कहाणी सांगची की नावे देवदास पै मम्माले कोंकणी शिकूया म्हणून सांगून प्रोग्राम पुरा केल्लेलो आसा आत्ता आमगेल कॉलेजांतू एक कोंकणींतूच एक सर्टिफिकेट कोर्स आमी स्टार्ट करता आसाची मम्मान सांगला म्हण की बोरोका म्हण सांगून ते आतां कोंकणी सर्टिफिकेट कोर्सांत तांतू आमकां रायटिंग स्किल आनी वाजूचे कोंकणींतूची आमकां लास्ट इयर वेंकटेश बाळीक मम्मान कोडियाल खबर पुरा चेडवांक दिवची तशी एक वेवस्थे केल्लेले आशिल्ले ह्या पटी कशी म्हळ्यार असल बुक्स वाजूच्याक आनी बरोवच्याक पुऱ्या कॉलेजान जशी जावका म्हणून
ಖಂಡಿತ वय. त्याची प्रतिपटी देवदास तुम्ही म्हणे, कसं करता वय. म्हणून सांगला रे विंगड कॉलेजांत ते इम्प्लिमेंट करेत बहुशा बाई सर्टिफिकेट कोर्स या बेसिक फाउंडेशन लेवल म्हणून सरान सांगितलं असं कोणीही शिकू येतं कोणीही एक बोरोच्याक वाजूच्याक आणि या तांगेल भास वृद्धी करच्याक कोणीही जलारी शिक्षित असेल एक सर्टिफिकेट कोर्स त्यांनी नेक्स्ट वीक दुखून युथ ऑफ GSP येता म्हणून सांगितलंय असं त्यावेळी पळो येत पुरा जनाने आणि पुरा स्कूल कॉलेज लेवल अंतू शिकवणे म्हटल्यारी या इंट्रोड्यूस जाव का म्हणून सांगून अनेक आमगेल्या विंगड विंगड गावांत मस्त आता आमगेल्या मंगळूरांत केन्ना म्हणल्यार संस्थास विंगड विंगड गावांत तशीच आमची गेल्या संस्था अशा पुरो तांगेले गावांत त्यांनी असले पुरे सर्टिफिकेट कोर्स असल पुरे शिक्षणाक उत्तेजन दिवं का म्हणून दिसतं की तुमकां हय आमी मुळावी जावन केलें सांग वय. ते चिक्के मुखार जाले वय. मुळावी जावन कसं काम केलं म्हणून आमी 100 शब्द त्याचे एक दोन्ही प्रश्न आमी तयार केले 2 पेज तांत भितरी गौ तेदराक दना तेदराक कोंकणी शब्द कसं 100 शब्द और पूरा शाळेत मांडली तर तांणी ते बरोवन हाडता रसा प्रश्न ते कोंकणी शब्द तांकां प्रयोग वय आनी ते कितले 100 कितले मेळ्ळ्या तितले ताका टिक्का ताका तितले मार्क मेळ्ळो ताका तितले भोवमान आनी ल्हान काणी कितले एक 16-17 पंक्त्यो एक ल्हान काणी आमी तूं खंयच्यार जावं का इंग्लिशार घे तीच काणी इंग्लिशार तूं कन्नडार घे तीच काणी कन्नडार कोंकणीर करपणाय आनी एक ल्हान काणी कोंकणीर दिली आमी कोंकणी म्हणून सांगतना केन्ना हांव तवळी सांगला आमी नागरीर मात बरोवची ते ताणें वाचका तुका खंयची भाशेन जावं का त्या भाशेक तूं अणकार कर अणकार म्हण भाशांतर तुका भोवमान भाश वाडोवचे नमून कशें म्हणटा कित्याक म्हणून म्हळ्यार शिक्षणा भितर मेळना तूं एक व्हड कॉलेजांत तूं शिकयता कॉलेजांत ती भास घालच्याक शिकोवपाक आजी थंय हें ना असं ना ताका आस्पद ना शाळेंत तसं स धकून 10 थंय शिकोवचें आसा ते आमी थंय शिकल्यार मागीर तुका बारोवचें जाता भर येयनातल्यार भास खंडितांतले वाडा अनेक सरकाराचे केत्ता आशिल्ले ते कितले इम्प्लिमेंट जाल्यार वतना एक 10ची क्लास ते कोंकणी भाशेनाची एक परीक्षा बरोवत आसले एक विशय एक सरकाराक कसले एक माहिती दिवची एक तुमगेला आतां ते तो विशय तुम्हाला मुखार हाडलेले निमित्त ताजे बघी हांव थोडे विस्तार करून सांगता आतांचे NEP नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी ही NEP आतां नव केलेली न्हय भारत देशाचे संविधान रचयतनाची 1950 या 29 आणि 30 हे 2 परिच्छेदा भितर कितें सांगला म्हणाली खंयचेय सरकाराची ती जबाबदारी तांची जबाबदारी कर्नाटक सरकार जाल्यार कर्नाटक सरकाराची थंय आसूचे अल्पसंख्याक भाशेक तांगेल भास शाळेंत शिकोवच्याक तांकां कोण दिवं का तेन्ना सांगिना तांगेल भास शिकोवच्याक आमकां पळय 50 वर्सां राखूं का जालें 50 वर्सां आमकां राखूं 1956 तो भाशावार प्रांत जालें आनी कोंकणी शिकोवच्याक 2000 संत मेळ्ळे 2000 संत इतले 50 वर्सां तुगेले 2 की 3 की म्हळ्यार सान प्राय चेडूं जालें ते ताणें दांटून गेले ते ओपून गेले मागीर ताणें शिकची खंय तशें तांकां शिकप म्हाका शिकवणें आत्तां मूळ ताजें आशय कसो आशिल्लो म्हळ्यार संविधानांत तुका एक विशय तुगेले आवय भाशेनी शिकोवका ताजे खातीर ताका आवय भास म्हणचे ती आमकां सुरे उलयली भास चड समजता पूण तुमी कितले उलयल्यार हें प्रॅक्टिकल न्हय हें असाध्य कित्याक म्हळ्यार तांत्रीक शिक्षण एक राज्या भितर 20 भाशेन शिकोवचें जायना एक राजभाशेनी शिकोवचें जायना तुगेलें वैद्यकीय विज्ञान म्हणून वैद्यकीय विज्ञान सगळेची कन्नड भाशेंत तूं शिकयल्यार ताणें कर्नाटकांत कोण भायर वचून मागीर ताका वैद्यकीय येया म्हळ्यार विंगड विंगड राज्यांत विंगड विंगड कोंकणी म्हणस की उलोवपाक मात्र आसचें उलोवपाक बरोवपाक एक म्हणून भास तांचे विशय कसले स्टँडर्डायझेशन जाल्यार त्या भाशेर तूं कन्नडारी करे कोंकणी कशें करचें कन्नड कोंकणी आमी उलयतले आमचे आसूचे एक 10 लाख मंडळ सगळे कर्नाटकांत भितर थंय 4.5 कोटी कन्नड उलयतले आसतात तांकां इंजिनियरींग शिकोवचें जाता आतां एक प्रयत्न करता आसत इंजिनियरींग कन्नड शिकोवंक तशी जायना
ते सब्जेक्ट त्या भाषेर शिकोवचे जायना भास शिकोवप आमकां भास शिकल्यार पुरो आमगेल चेडवान आमगेल भास वाच हांवें बूक दिल्यार पट वेदीर रबुने वाचच्या सांगल्यात हय कसो आमगेल भाशी म्हणून कळ्ळें ना आपल्या बोट दुख म्हूण सांगून ते नको चिता तो राना गेलो उलयता उलयता कशी 1 घंटा गेली म्हूण कळ्ळी पण लास्टाक स्वाती कसले एक तुका उतरान तूं कसले सांगू बाकी आसा म्हणजे जाल्यार एक सांगून सोड म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक हांगा अवकाश दिलेल्याक येवन उलोवच्याक बट माम तुमकां धन्यवाद सांगता आनी यूथ ऑफ GSB टिमाच्याक धन्यवाद सांगता ताजे आज हांव हांगा येयले निमती म्हाका मस्त शिकू मेळ्ळें डॉक्टर मम्मा लागीं ह्या बद्दलची ह्या बुक हांव आमगेल्या कॉलेजांत येवन चेडवा दिता मस्त बुक्स आसा हे पुरा खंडीत आमी उपयोग करताचे हाजे म्हाका हांगा अवकाश दिलेल्याक धन्यवाद सांगता आसा एक उत्तर हांव सांगता सांगे आनी कसं तुमकां एक सांगू बाकी सांगू आमगेल कोंकणी चेडवांक हांव कोंकणीच म्हणटा हांव जातवारार उलयना कोंकणी चेडवांक निमगिल्यार कर्नाटका भितर एक तुका हे कसान सरस्वती सन्मान एक ज्ञानपीठ प्रशस्ती मेळ्ळी कोणास गोत्तास म्हणून म्हळ्यार कुवेंपूक मेळ्ळा आमकां काय गौरव आसा सांग बरयता कोंकणीन कोणाक मेळ्ळा रे म्हणून बरयलें कोंकणी कोणाक मेळ्ळा हांगा रवींद्र बाब केळेकार कोंकणी भास 25 लाख जनांक उलोवच भास ओट्ट सगळ्या देशांत ताकाय 70 कोटी जनांक उलोवच भास हिंदी 70 कोटी 70 कोटी जनांक उलोवच भास काय 25 लाख जनांक उलोवच भाशे एकच स्थान आसा आमकां ज्ञानपीठ मेळ्ळें ज्ञानपीठ मेळ्ळें जाल्यार तागेलें हें पुस्तक आसा पळय हें हांव आमकां दाखोवचें कसलें हाडलें म्हळ्यार कितली सुंदर आमगेली भास बरोवपी भास जावका उलोवपी भाशे ते करूं जायना पळय भारत वर्षाची संस्कृतायेची साधना सगळें कळटा वय कोणाकय कळटा वय वाचच्याक मात कित्याक म्हणून ताका वळखना ते अक्षराची वळखना ताका थंय नकून ताका आमगे तोंदर आसा हे वळख सुरे दिवका तो वाचता शिकता आनी आमगे लोक बुदवंत आमी 99 म्हळ्यार 99 म्हळ्यार कितले 99% आमी अक्षर आसतो लोक आमगे समाजांतलो विशेषतः खंयच्यान तो कोंकणीत नाही हांव वेगवेगळ्या देशाचे म्हगेलो हे प्रबंध पुरा मंडन करच्या वतना लायब्ररी वचे युनिवर्सिटी वचे हायडलबर्ग जर्मनी बोलोग्ना इटली लंडन एडिनबरा मागीर ट्युबिंगन 5 देशाचे युनिवर्सिटीचे विश्वविद्यालय लायब्ररी भितर कोंकणी पुस्तक आसा एक आमगेल्या गांवांत गेलेली एक चॅनल खबर सांगता तिने भाशेरी इट इज कॉल्ड लँग्वेज सोशियोलॉजी भाषा आधारित सामाजिक सब्जेक्ट तू खंयची भाशेर बरयता म्हणून ताणें तो निर्देशकांनी युनिवर्सिटी निर्देशक मी गेला हय बस कोंकणी बरें म्हणून तूं कोणाल बदला पुस्तकां म्हणून बाबा एक ते कोंकणी पुस्तक ना हांगा कसं सांगती ना बरोवन दाखय म्हणून 3 लायन बरोवन दाखय बट दिस इज कन्नड नो म्हणून म्हणलें दिस इज नॉट कोंकणी दिस इज कन्नड म्हळ्यार आमकां कन्नड वळख कशी आसा आमकां वळखना तें केन्ना आमगेलें मुखावेल पिळगा ते पळयलें कुडलें हें कन्नड न्ही ही कोंकणी ध्रुव तारे हे ध्रुव तारे भितर अशें पळयलें कुडियालची काणी सगळी काणी कुडियालची केन्ना वाचचें जाता तेन्ना आमी आमगेलें खंयचो ध्येय आसा तो आमी परिपूर्ण केलो तितलें म्हण करच्याक अर्थ कसो म्हळ्यार आमगेल्या चेडवांक आमगेल्या म्हालगड्यांक कोंकणीची वळख दिवका वाचचें न्ही बरोवची वळख दिल्यार भास खूब वाडटा इतलें सांगच्याक हांव इच्छा पावता कारावळ्यांतून मेळ्ळेल्याक भायर संतोश जाता पावनाय आनी थोडे आमकां जावका म्हळ्यार आनी विंगड वाडार दुसरें म्हळ्यार कोंकणी कार्यावळ तुमी करतले म्हण लेखता सगळ्यांक आनी श्रोत्र वर्गांक धन्यवाद सर इतली वेळ कोंकणी भाषा अभिमान
मस्त विचार आमी उलयलीची जाल्यार हे कार्यक्रम जर जाल्यार हें हांव निमगूक आशिल्लें हें एक निमगूचो विसरलो एक तुमगेला मस्त प्रश्न आसच्या पुरो घेवच्या जाय न्ही ह्या भाशा म्हळ्यार एक अगाध समुद्र पै मामा लास्ट सांगलें कितले विचार चिंतन मंथन केल्यार पावना वाडना तुमी कमेंट्सान तुका कसले एक विचार विनिमय आसमून जाल्यार तुमकां सांगूक आशिल्लें सांगयाची मुखार एक अवकाश मेळ्ळो वेळार खंडित ह्या कार्यक्रमाक वापस आमी करूंक प्रयत्न करताची इतली वेळू ह्या कार्यक्रमाक भागी जावन तांगेले विचार विनिमय केलेले डॉक्टर मोहन पै मामाक तशीच स्वाती नायक हांकां ह्या अनंत धन्यवाद दिता यूथ ऑफ GSB तुलाना तशीच ह्या कार्यक्रमा अखेरेरी भारी एक म्हाका तावळी शकुंतल मायन सांगतना एक उडगास आयलें बेबी बाळीक मामाना एक भारी चंद एक गीत बरयलेलें ते गितेचे दोनी साल सांगून ह्या कार्यक्रम मुक्ताय करता गोडी गोडी होडी भास कोंकणी आमची आवय आमची भास कोंकणी प्राकृतांत उपजली भार्गवान निर्मिली प्राकृतांत उपजली भार्गवान निर्मिली राजालो आश्रय नातिले श्रीमंत उरली ती ध्वनी गोडी गोडी होडी भास कोंकणी आमची आवय आमची भास कोंकणी कोंकणी भाषा वड्डूया शिकूया म्हणून सांगताची हे कार्यक्रम मुक्ताय करता लोका समजता सुखिनो भवंतु नमस्कार.